नमस्कार, प्रुडंट मीडियाच्या खबराचित्रात तुमका येवकार। आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। बेकायदेशीर मायनिंगात घुसपल्यात म्हूण पर्रीकराचे विश्वजीत आनी जोखीमाचेर आरोप। मागली सीबीआय चौकशी। विश्वजीत म्हणटा असल्या भानगडींनी आपूण ना, जोखी म्हणटा आरोप सिद्ध जाल्यार राजीनामो। इफी जातलो थारायल्ल्या प्रमाणच। गोंयच्या फेस्ताक लागून तारखो बदलपाक केंद्रीय माहिती आनी प्रसारण मंत्रालय ना तयार। अनुपूर्ती केली कबलात। इफी 23 नोव्हेंबर ते 3 डिसेंबर। भ्रष्टाचाराआड वावुरपाक तरणाट्यांनी फुडें सरचे। न्यायाधीश संतोष हेगडेन मारलो उलो। पोरन्या गोंया स्कुलांतल्या भुरग्यांकडेन हेगडेचो लोकशाय आनी भ्रष्टाचाराचे संवाद। फ्रेंडशिप क्लबाच्या नावान चलयांक फटोवन शिनळकेन हाडपी मडगांवचे रॅकेट उक्ताडार। सुटाबुटान वावुरपी तरणाट्याक मडगांव पुलिसांनी केली अटक। आणि खेळमळार डेझिल थियोबाल्ड धेंपो स्पोर्ट्स क्लबान लागलो खेळपाक। त्रिनिदाद आनी टोबॅगोचो कॅप्टन डेझिलान दवरल्या धेंपो क्लबा खातीर सर्त जिखपाची मोख। आता खबर विस्तारान। बेकायदेशीर मायनिंगात घुसपल्यात म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी मनोहर पर्रीकरान विश्वजीत राणे आणि जोकी आलेमावाचेर आरोप केल्ल्यान दोगूय चाळवल्यात। पर्रीकरान सीबीआय चौकशी मागल्या। विश्वजीत म्हणटा आपूण कसल्याच भानगडींनी ना आणि बेठीच अब्रू लुकसाणी केल्यार पर्रीकराक कोर्टात व्हरतलो। जोकी म्हणटा आरोप सिद्ध जाल्यार राजीनामो दिवंक तयार आसा। पर्रीकार म्हणटा गोंयांतले मीन उद्देगातले जवळ 40% मायनिंग बेकायदेशीर। हे स्कॅम कर्नाटकातल्या स्कॅमा इतलेच आसा। हातून घुसपल्ल्या सगळ्या आमदार मंत्र्यांचेर कारवाय जावंक जाय। तो सीबीआय चौकशी मागतात। मागीर ते 70 आशिल्लो विश्वजीत राणे पासून ह्या सायडीक आशिल्लो जोकी मालेमाव, हे सगळे जाण खंय ना खंय तरी कशा ना कशा तरी पद्दतीन ह्या सगळ्या इल्लिगल मायनीक जबाबदार आसात। एका धपक्यान मुख्यमंत्र्या सकट मंत्रिमंडळ हांचेर सीबीआय इन्क्वायरी घालून हांचे सगळे इल्लिगल पयशाचे सोर्स जे आहा, ज्या पद्दतीन पळय कोणे कोणे कितलो खर्च केला, म्हणजे पयर चवथीक 92 लाखाची बिलां कोणे फारीक केली, ते सगळी इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज। पर्रीकराची पत्रकार परिशद सोंपता म्हणल्यार वरा भितर भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन मिडियाक आपयले। तो म्हणटा मायनिंग कायदेशीर वा बेकायदेशीर आसूं, कसल्याच मीन उद्देगा कडेन आपलो संबंध ना। I am open to any kind of inquiry. Statement stands that I am neither directly nor indirectly in any kind of mining activity, nor give patronage to illegal activity in the state, but to legal mining. And I am only warning Manohar Parrikar, one more time he makes any statement vis-a-vis me without any documentary evidence, he will be facing a battery of lawyers in every court of law in this country. Manohar Parrikar is using the PAC for his own political. Manohar Parrikar was the Chief Minister of Goa. And when ore was even exported more than the EC permission that was given, and he was the finance minister when the royalty was being collected, let him answer those questions. रोखडेच फाटोफाट शार उदरगत मंत्री जोकी आलेमावान मिडियाक आपयले। फाटली 20 वर्सां जाली आपूण मायनिंगाक मशिनांची पुरवण करपी कंत्राटदार म्हणून धंदो करता, पूण मीन काडप वा निर्यातीच्या धंद्यात आपूण ना। आपल्या नावार खणी असल्यार पर्रीकारान आरोप सिद्ध करचो।
Illegal mining where? Whether mining is have Joaquim Alemão, please let him prove it. Whether Joaquim Alemão have exported any iron ore, whether Joaquim Alemão purchased with anybody iron ore and export to the other state, other country, let him prove it. I'm ready to resign. I'm not that. I'm basically as a contractor. Wherever I hire the machine, I give the machine and I take my money. पर्रीकाराच्या अध्यक्षतेखाला लोकलेखा समितीन वेगवेगळ्या खात्यांच्या कारभाराचे केल्ले चौकशीचो अहवाल 5 ऑक्टोबराक विधानसभेत येतलो. हातूंत बेकायदेशीर मायनिंगाची चौकशीचोय अहवाल आसा. वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान मायनिंग स्कॅमात आपले नाव येता म्हणून बरेच जण आबूज जाल्यात. ह्या अहवाला कडेन बऱ्याच लोकांची नजर लागल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. इफी थारायल्ल्या वेळा प्रमाणच जातलो. गोंयच्या फेस्ताक लागून समारोप सुवाळो एक दीस आयल्यान हाडपाची गोंय सरकाराची मागणी मानून घेवंक केंद्रीय माहिती आनी प्रसारण मंत्रालय तयार ना. गोंय सरकार आनी केंद्रा मदीं सोमारा इफीची कबलात जाली. दक्षिणेंतलो सुपरस्टार रजनीकांताक उक्तावण सुवाळ्याक मुखेल सोयरो म्हणून आपोवपाची तयारी चल्ल्या. इफी 23 नोव्हेंबर ते 3 डिसेंबर असोच जातलो. सोमारा सांजे दिल्ली गोंय मनरिजवण संस्था आनी केंद्रीय माहिती आनी प्रसारण मंत्रालया मदीं इफीची कबलात जाली. अनुपुरती ही कबलात केल्या. इफीच्या संचालनालयान गोंयच्यान कामांक सुरवात केल्या. फुडल्या वर्सा सावन इफीच्या संचालनालयाची गोंयांत कचेरी आसतली. मडगांवां रवींद्र भवनात इफीचो उक्तावण सुवाळो जातलो जाल्यार समारोप सुवाळो पणजे कला अकादमीत जातलो. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण सुपरस्टार रजनीकांताक उक्तावण सुवाळ्याक आपोवपाची तयारी चल्ल्या. 3 डिसेंबराक पोन्ने गोंयच्या फेस्ताक लागून इफीचो समारोप सुवाळो एक दीस आयल्यान हाडून तो 23 नोव्हेंबर ते 2 डिसेंबर असो करपाची विनवणी गोंय सरकारान केंद्रीय माहिती आनी प्रसारण मंत्रालया कडेन केल्ली. वेळापत्रक निश्चित नाशिल्ल्यान गोंय आनी केंद्रा मदीं ही कबलात फाटली 15 भर हुमकळटाली. मात तातूंत बदल करपाक केंद्रान न्हयकार दिला. इफीचो संचालक शंकर मोहनान अंदूच्या इफींत खुबशे बदल केल्यात. हो महोत्सव चडांत चड आंतरराष्ट्रीय कसो दिसचो म्हूण आनीकय वेगवेगळ्यो कार्यावळी दवरपाचें थारला. पणजे आनी मडगांवां भौशीक सुवातींनी लोकांक फिल्मां दाखयतले. पणजे चर्च स्क्वेरा कडेन स्क्रिनींग आसतलें. अंदू चडशीं फिल्मां फुटबॉलाचेर आसतलीं. पणजेच्यान आमचो ज्येश्ठ खबराकार राकेश कानोळकार. भ्रष्टाचारा आड वावुरपाक तरणाट्यांनी फुडें सरचें असो उलो कर्नाटकाचे आदले लोकायुक्त न्यायाधीश संतोष हेगडेन मारला. भ्रष्टाचाराचो परिणाम जाता आतां मेरेन गांवगिऱ्या लोकांक चड भोगचो पडला अशें तो म्हणटा. पोरण्या गोंयांत सनशायन स्कुलांत तांणी लोकशायेंत नागरीक आनी तरणाट्यांचो वांटो हाचेर भुरग्यांक मार्गदर्शन केलें. न्यायमूर्ती संतोष हेगडे हरशीं जाणट्या नेणट्या वांगडा लोकायुक्ता विशयीचे तांचे अणभव सांगतात. मात सोमारा तांणी भ्रष्टाचारा आड मार्गदर्शन करपा खातीर पोरणे गोंयच्या सनशायन स्कुलांतल्या भुरग्यां कडेन थेट संवाद केलो. देशाच्या नागरिकांचो आनी तरणाट्यांचो लोकशायेंत वांटो कितें आसचो हाचेर ते भुरग्यां वांगडा उलयले. आपूण पयलेच फावट इतल्या पिरायेच्या भुरग्यां वांगडा एकठांय उलयता हें तांणी मान्य केलें. What was supposed to be the government of the people, by the people, for the people, today, I'm sorry to say, has become a government of some, by some, for some. We, the elders, are responsible for it. You had no role to play. But you have a big role to play from now onwards. भुरग्यांनी तांकां ह्या विशयाचेर कांय प्रश्न विचारले. So why do we have corruption like in India? Simply, Why are there bribes and all? there is a disease called greed over need. It is very contagious and malignant. Once you are a victim of that disease, it's very difficult to come out of it. There is a department where there is no corruption today. Worse still is corruption has overflown from politics, administration, judiciary. It has come down to private practices also. Sir, if the people who are the means are chosen for the staff, means like mantris and all, then they become corrupt, then why do people choose them to become? The people who are elected
to serve, at least ostensibly they say they want to there to serve, are there to serve themselves. So today, that elected office has ceased to be an office of service. It has become an office of business. That is why in election they spend so much of money. It's an investment. And when you invest in business, you have to get returns. That's exactly what has happened. That's exactly what I want you to change it. When you grow. पणजेच्यान आमचो खबराकार जेसन सुवारीस आणि चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.